सर सकाळी 5:30 ते 6:30 मेरेन उदक सोडपाचो कसलो टाइम मॉर्निंग 5:30 AM to 6:30 AM हो टाइम लोकांक उदक सोडपाचो. व्हॉट इज द लॉजिक बिहाइंड अर्धवर वॉट एव्हर 5:30 सकाळी उदक सोडा. हे तुका एक्सप्लेन करता कितें आसता. आमचें डिस्ट्रिब्युशन 24 तास चालू असता. तू म्हणता 5:30 ते 6 थोड्यांक रातचे सुद्धा उदक. म्हटले म्हाका एक सांगा, आमच्या गोंयांत जर उदक ना जाल्यार तुम्ही येदे व्हडलें ऑफिस घालून हांगा आसा, तुम्ही मॉनिटर करता. गोंयच्या प्रत्येक हेतून आयज तिसवाडी तालुक्यात हांगा हे आसा, शॉर्टेज आसा उदकाची. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तुमची 11 MLD का कितली MLD तुमची तिसवाडीन हे आसा. पेडण्या गेल्यार पेडण्या 18 MLD आसा टोटल. पेडण्या आसा तुमच्या 70 तुमची 18 MLD आसा. हे सगळे कडेन आयज फक्त सालसेट सोडलो जाल्यार सगळे गोंयभर इतले MLD आसा. आयज हे शॉर्टेज असताना तुमच्या कडल्यान ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान एकदा तरी TCB डिपार्टमेंटाक तुम्ही आता इट इज सामके वांगडा हँड इन हँड चलता. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन दिले म्हणजे उदक दिवपाक जाय. तुम्ही हेल्थ एक्टाच्या अंडर थंयसर उदक दिता. झोपडपट्ट्यांक सगळ्या उदक, बिर्ला उदक, चिमला झोपडपट्ट्यात उदक, म्हापसा झोपडपट्ट्यात उदक, सगळ्या झोपडपट्ट्यात नळाची उदका कनेक्शना दिला. तुम्ही केन्ना तरी TCBक बरयल्या की हांगा वॉटर शॉर्टेज आसा. सो न्यू कन्स्ट्रक्शनाक जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स तुम्ही दिता तेन्ना पयली तुम्ही वॉटर अवेलेबिलिटी चॅक करपाची. लोकांक उदक आसा काय ना चॅक करपाचे. तो मेरेन तुम्ही टेक्निकल क्लियरन्स दिवपाचे ना. म्हणून तुमच्या कडेन एक तरी लेटर गेला. पंचायतीक सांगू नका प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम कितें आता टेक्निकल क्लियरन्स. व्हॉट डू यू मीन टेक्निकल क्लियरन्सान हेड जावपाक जाय. व्हॉट इज टेक्निकल क्लियरन्स म्हणजे सगळे आमकां तुम्ही सानंद्रेत न्हू तुम्ही आमी आता सानंद्रे म्हणून हांगा येयलात. आयज सगळ्या तालुक्यान 70 तालुका 18 MLD, आयज पेडणा तालुका 20 MLD. हे सगळे MLD जे आसा पळय इतले MLD लोकांक शॉर्टेज पडटा. म्हणजे 2-2 करोड लिटर एका दिसाक उदक कमी पडटा आणि तुम्ही कन्स्ट्रक्शना दिता. प्लॉटिंग जाय तसा मेगा कन्स्ट्रक्शन आमचे 285 MLD प्रोजेक्टूय चालू. ते प्रोजेक्ट येता ते कोणाक वयतले उदक ते प्रमाणे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ना. ते सांगू नाका आमकां. हे काय ना काल आम्ही कोरगांव गेल्ले. त्या लोकांक 4 दिसान एकदा टँकर येता. सगळे उदक जसो सीझन स्टार्ट जालो सगळे उदक व्हडल्या हॉटेलांक वयता. थंय स्विमींग पुलां तेंची उदकान भरलेली आहा. सगळ्या हॉटेलांक उदक वयता. तुम्ही हे करतात ना उदक काय टेल एंड पडटा. टेल एंड म्हणजे गोंया भायर पडले, बॉर्डरी भायर पडले. व्हॉट डू यू मीन बाय टेल एंड? व्हॉट डू यू मीन बाय टेल एंड? म्हणजे लास्ट पार्ट म्हणजे त्यांना उदक दिवचेच ना. डेव्हलपमेंट व्हॉट डेव्हलपमेंट इट मोपाय द डेव्हलपमेंट. व्हॉट डेव्हलपमेंट व्हॉट डेव्हलपमेंट आम्ही चांदेल 15 ते 30 MLD करता. 30 MLD करता. आयज जर तुम्ही 30 MLD करता तुमच्याकडे रिपोर्ट असा TCBन कितल्या हॉटेलांक थंयसर परमिशन दिला. 13 IPB इज कमिंग 3000 crore प्रोजेक्ट ऑन 4 lakh square meter एरिया. पण आम्ही हॉटेल तेंका उदक कोण दितलो? हू विल गिव देम द वॉटर? उदक कोण दितलो? ओन करू. तुम्ही बोरोन दिया. तुम्ही पेडण्या बोरोन दिया, सानंद्रे सगळे बोरोन दिया करता. आखे गोंयभर ऑन सानंद्रे ऑन प्रायोरिटी तुम्ही घाला. दॅट इज सेपरेट लेटर सानंद्रेचे. बट वी आर स्पीकिंग हियर फॉर ऑल गोवा पीपल. ऑल गोवा TCB उदक दिवपाचे ना. आणि दिस इज द फर्स्ट प्रोटेस्ट. आम्ही आज सायलंट आसा, वायलंट ना इतलें सांगता. सो दॅट आणि जर 8 दिसान जायना हांगा सगळी बायलां कपडे धुवपाक येतली नळाचेर, आयदनां धुवपाक येतली. आमच्या आजयेच्या एजीच्या बायलांक हांगा बसोवपाक आमकां दूख जाता. फोन काबराल फोन उखले ना. एसएमनी तोंड बरें दाट चालता तेजे हांगा चलना. इंग्लीश बोल मरे. तुका आता सांगले ना हांव घेतले उरलो म्हणून तुका दिले कशे बचे पडले. 2023 सालान तेंच्यानी हांगा बसपाचें. आणि सर तुमचे फील्ड ऑफिसर कितें करता? फील्ड ऑफिसरान हेंचे सर्वे करपाचो न्हू. आता आमी हांगा येवपाक जाय तेन्ना तुमकां रिपोर्ट वयता. आता तूं लेटर वाचू नाका. ते लेटर आमी फक्त इनवर्ट केला. तुमकां आतांच सांगता आमी लेटर सिंपल केला. आमकां उदकाची शॉर्टेज आहा ते वाचून आनी काय तुमकां बदल आनी नवीन काय मेळचें आनी काय नाका. इतलेच आनी आमचो डिमांड आसा. लेटर वाचतलो फुडें हे जावपाक आनी आयज तारीख कितली? आयज तारीख कितली? 6 तारीख. 6, 7, 8, 9 फाल्यां हॉलिडे धरया. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख आम्ही हांगा आयदनां घेवन पावतले. रिक्षा ऑलरेडी आमच्याकडे आसा. सगळे रिक्षा घेवन, टेम्पो घेवन, बसी घेवन हांगा आयदनां आनी कपडे घेवन पावतले. आनी वी नीड इट.
सो तुम्ही कितें तें हँडल करा मागीर काबराला कापय ना जाल्यार पप्पू कापय नाल्यार आनी कोणाक कापय वी डोंट केअर. तुम्ही पळय आता तुम्ही आयज उत्तर दिला सगळ्या फुडें की 8 दिसा भितर तुम्ही कितें आसता उदकाचे एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे आणि हे उत्तर कितें उरल्यार तुका सांगतले टायम लॉंग टर्म असं मेजर जाता. तुम्ही पळय कितें आसा पळय तुम्ही आयज सांगिना लोक आमकां कित्याक येवचें पडलें एवरी टायम आमी एवरी टायम सांगून सांगलेच रे लोवर बेजारान एक पळयता तूं आतां हांगा येयलो पळयता. एकतर ते कोऑर्डिनेशन इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. आता SIT विषय घेऊन सर तुम्ही हे प्रायोरिटी घेवपाक जाय आमकां करपाक जाय ना ना सर तू आता कितें म्हणटा लो डिव्हिजनान तुमकां सांगूना SIT विषय जालो सर ब्रेकडाउन इज सेपरेट इश्यू ब्रेकडाउन इज नॉट एन इश्यू ब्रेकडाउन इश्यू किलोमीटर तुम्ही रांगता ब्रेकडाउन आसा पळय ब्रेकडाउन इज डिफरंट इश्यू ते केन्ना करता ती 4 घरांक 5 घरांक 10 घरांक वयता प्रॉब्लेम बट तुम्ही ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्युन्सीचो प्रॉब्लेम आसा पळय तो अंडरस्टँड जायना तेच सांगून का उदकाचो फ्लो येयना सांगले हांव 2 दिसांनी येता. उदकाचो फ्लो प्रॉब्लेम आणि सर 8 दिसान आमी तुमकां परते मेळटले तेन्ना आमकां एव्हरी विलेजाक कितले उदक वयता कितले लिटर उदक वयता कितले वरां वयता हो सगळो आमकां चार्ट फूल प्लॅन खंयच्या पायपलायनान वयता आख्खो चार्ट आमकां आख्खो फूल लेआउट जाय. मेळूंक शकना कित्याक आमचे कडेन फ्लोमिटर बसयले. कित्याक ना 2000 करोड PWDचो बजेट आसा फ्लोमिटर कित्याक ना 2000 ते सगळे सॅलरी मिळून सगळे वॉटर सप्लाय सर आता तुम्ही सप्लिमेंट घालतले आता मिनिस्टर सप्लिमेंट घालतले आम्ही तुमकां सांगता तुम्ही मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करा फ्लो मिटरान सप्लिमेंट घाला हो तो 100 करोड आणि जर तुमच्याकडे जायना जर फ्लो मिटराक कितले पैसे पडटा ते सांग आम्ही गांवकार काडटा आम्ही लोक काडटा आणि तुम्ही फ्लो मिटर बसया इतलीच भीक सरकाराक लागले आम्ही दिता पैसे लाया फ्लो मिटर चालू केला बसोवपाचें. फ्लो मिटर लाया ते भीक लागल्या म्हणून सांगू नका आमकां सरकाराक जागे जा म्हणूकच ना. भीक लागल्याच सरकाराक एवरी टाइम काबराल सांगता पैसे ना भिकाड्डेपणा करतात सो इव्हेंट करतात 50 करोडाचे मोदी काडून हांगा आमकां की हांगा हे करपाचें आमकां मेन हे आसा फ्लो मिटर आसा आज तांकां फाल्यांची हॉलिडे सोडल्या सो तर 7 तारीख जाली. सर हेचे सगळे ऑफिस तुमकां कोऑर्डिनेट करिना उदकाचे आता असेंब्लीन येदो व्हडलो तरी विषय जालो चार पेशंट डिस्कस जालो तो ग्राउंड मारया. आमी 8 दिसांचो तेंका एश्युरन्स दिल्ले हॉलिडे आयकन टीसीपीक लेटर एक कनेक्शन आणि तुम्ही दिवपाक जायना हे लेटर स्ट्रीक वचपाक जाय ही फकाणां जाले उदक टाकी ना ते उदक भरून उदक टाकी प्रॉब्लेम एवरी डे फोन मारता तो आसा न्हू तो आसा एवरी डे आता कळोवपाचें काय ना तुम्ही आता कळोवपाचें काय ना एका दिसार हांव तेका कितले फाटी कॉल मारता ते ना 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 हांव एकटोच उलयता मरे 4 जाण उलयता जाल्यार काय एकटो उलयता एका दिसार हांव तेका कितले फाटी कॉल मारता तो इता आनी तापयता तो इता आमकां उलोवपाक हांव दाखवता पूण तुमचे कडेन काम जायना परत आमी सांगून विचार तेका कितले वर आता कळ्ळें आमकां सी लेवलाक कळ्ळें. हा हे कशें आसा पळय आतां उदकाचो अर्द वर उदक येता आतां कोणाक विचार हांगा कितलो उदक जाता अर्द वर येता एक वर येता म्हाका फोन करता म्हणून तेका फोन मारता सर एक सांगता तू आता म्हणटा सी लेवलाक आता कळ्ळें म्हणून ही पयली म्हणल्यार लॉस तुका तुवें मॉनिटर करपाक जाय आता कळ्ळी म्हणजे पणजे आनी सावंतवाडी खंय आहा कितले डिस्टन्स आहा तुमकां कळपाक फोन ना हो स्मार्टफोन कित्याक यूज करता व्हॉट्सएप ग्रुप करा तुमचो आताच करा व्हॉट्सएप ग्रुप आनी उदकाचो हे घ्या हाका शॉर्टफॉल आसा पण आता कोण तुम्ही इतले लोक आयले कितें आसा ते आता फील्ड ऑफिसर 4 वयता घरा हांगल्ल्यान सायनी मारून तुमचो मुवमेंट रजिस्टर मेळटा मुवमेंट रजिस्टर मेळना तुम्ही खंय वयता जात्रेक वयता बायलांक घेवन बाजाराक वयता खंय वयता पिक्चराक वयता खंय काडटा प्रॉब्लेम आसा पळय तो सगळ्यांक खबर आसा तेंकाय खबर आसा